अंयशीं वर्सां जालीं हांव जाल्यार म्हाका 3 वर्सां जालीं चवथ्या हांव 80 वर्सां म्हगे हुडको आसा 80 वर्सां शेत रोयतालो आनी ते वयता आमी शेत सगळें करून खाता आमी उदक भरता व्हरें चड न्ही थोडें फक्त आमी सगळें जाता पिकतालें सगळें पिकतालें आनी आतां कितें 20 वर्सां जालीं हें बंद करचें आनी आमचें पोट काडचें कितें बंद केलें हेचें तोंड बंद केलां उदक वचना मागीर बुडवता बुडवल म्हणटून तो आमकां रोयलो कुसोन वयता नुकसाण जाता आमकां त्या पासून आमी रोयनासले हें तोंड उक्तें केल्यार आमी रोयताय शेत नाजाल्यार आमकां जायना आज कित्याक लागून आज कित्याक लागून हें वयता म्हणून आमकां नोटीस कांय येयलें ना अशें म्हणलें आयकलां हें वयता म्हणून आमचें शेत त्या पासत आमी एक शेतकारांनी आमी एक मिटींग केल्या हें आमी आमकां हें करचें म्हणून रोवपा दवरचें आमकां जाय म्हूण हें शेत आमकां जाय पास मुझे कडेन 76 आमी तो फारीक होता तो आमचे कडेन आहा गव्हर्मेंटा बाध्यता ताजो पयली रेसिप आहा मुगडे स्टॅम्प पेपराचेर तेंच्यान मेन्शन कॉमदारीन मेन्शन केल्लें आहा मुगडे तुमचो लुगार आमचो म्हणून मुगे शमायचो आनी हेजो म्हणून तरी आसतना ते म्हणटा कांय ना म्हणटा तूं म्हणटाय जॉब कांय दिनाय आतां आमगे भुरगे इंजिनियर जाल्ले आसाय डॉक्टर जाल्ले आसाय एडवोकेट जाल्ले आसाय तुमकां कांय गव्हर्मेंट जॉब दिना सो ही आमगे जाणटेली माय पाय तरी हे शेतान काम करून एक भात पिकोवन आख्खी फॅमिली हे हॅप्पी आसता वर्सभर एक तांदूळ विकते हाडपा एक टेन्शन आसता एटलीस्ट पेज दोरी जोर आमी दीस काडटलो म्हूण एक गॅरंटी आसा पूण तें जालें तें काडलें जाल्यार लोक कितें खावपाचें कितें गव्हर्मेंट प्रोवायड करता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येयलें तेन्नाय त्या लोकां शेतकाऱ्यान तें वाऱ्यार उडयलें एक स्टेडियम एक कॉम्पन्सेशन दिलें ना 1 रुपया सुद्दां दिवना सो हांव विचारपा सोदतां फक्त आमच्या लोकांक आमच्या एसटी लोकांक ही शेत सांबाळपाची 20 वर्सां जालीं म्हाका हें शेत रोवन हाच्या नागल्यार आमची सास ती रोयताली ती म्हाका दिल्या तेणी त्या रोवन जाता ते भाशेन हांव खाता पुसा खाता सोडना आनी आतां तें उदक येता तें होच नळा हळा उदक येता सान बुडवता आनी आमचे पेड्डा जाता म्हूण सोडना जाता ते भाशेन रोवन हांव खाता आनी म्हाजी तें आतां पुसून रोवन खाता तोंड आनी बोंड काण निवळ करून खाता